युनियन बँकेतल्या 70 लाखांच्या फ्रॉडाची सीबीआय चौकशी सुरू झाल्या। सीबीआयचे एसीबीन बँकेच्या सध्याच्या मॅनेजराचो स्टेटमेंट घेतलो। सीबीआय कडल्यान योग्य तपास जातलो असो विश्वास सीबीआय कंप्लेन करपी महेश कुमार तोष्णीवालाक दिसता। मजगती ताणें हाजेर पीएमओ आनी राष्ट्रपतीचे कचेरेकूय लेटर केलां। सीबीआय एसीबी पुलीस इन्स्पेक्टर रुपेश परबान बिरेस्तारा वास्कोच्या युनियन बँकेत सध्याच्या मॅनेजरा कडेन चौकशी केली। मॅनेजर खंय चौकशेक पुराय सपोर्ट करता। ह्या प्रकरणाच्या निकाला कडेन आमी पावूंक ना। मुळावी चौकशी चल्ल्या। गुन्यांव सिद्ध जायत जाल्यार खंय एक्शन जातली। 2015 होम लोन घेताना युनियन बँक ऑफ इंडियाच्या वास्को ब्रांचीचो तेन्नाचो मॅनेजर अजय सिन्हान खंय ब्लँक चेक घेतिल्ले। त्या चेका वयल्यान 60 लाखांचो आनी चेक नासतना भायल्या भायर 10 लाखांचो आनी एक फ्रॉड केला म्हूण तोष्णीवाल सांगता। तोष्णीवाल म्हणटा सीबीआय कडेन न्याय मेळटलो। हांवें पळयलें की थंय सीबीआय ऑफिसर येवन बसलेले थंयसर आमचे रुपेश परब सर। तर हांवें तांकां विचारलें सर कितें करता कशें खंय खंय पावल्या। तर तेंच्यांनी सांगलें की न्ही आमचें इन्वेस्टिगेशन चालू आसा, कितें रिजल्ट आसा तुमकां कळटलें रोखडें। सो आनी तुवें लेटर करता म्हणून सांगलेलें ते प्रायम मिनिस्टराक आमी आयज रजिस्टर रेडी केल्ले आसा, तांकांय केलें आनी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आनी प्रायम मिनिस्टर ऑनरेबल होम सेक्रेटरी सगळ्यांक आमी सगळ्याक जाय तेन्ना आनी दिल्ली सीबीआय डायरेक्टराकूय आमी लेटर केल्ले आयज पोस्ट केल्ले तांकां। इतके दीस जाले आतां 1.5 वर्स जाले सादारण बँकी फाटल्यान लागून की बाबा म्हाका कितें तरी आन्सर दिया, पण ते म्हाका अजून पर्यंत केन्ना रायटिंगेन म्हाका आश्वासन सुद्धा दिवंक ना की तुमचो केस आमी पळयता, इन्व्हेस्टिगेशन करता काय तुमकां कितें आन्सर दिता। लास्टाक आमकां मिडिया आनी सीबीआयक अप्रोच करचो पडलो। प्रुडंटा खातीर सुरेंद्र मडकयकार। म्हापशें नगरपालिका मार्केटांत शॉपाच्या पावणेंत काँग्रेसीक गुड्डूल सांवाचो वास येता। ह्या पावणेची चौकशी करची म्हूण म्हापसा काँग्रेस ब्लॉक मागता। म्हापशेचे आमदार नासतना खंय मुख्यमंत्री पर्रीकार उठसूट म्हापशें दिसता आनी कामाच्यो मिटिंगो घेता म्हूण ताचेरय काँग्रेसीक दुबाव। जे स्टॉल गेल्या खेपे कॅन्सल केले आनी त्या जागेर जे डिपॉझीट आनी बाकीचे घेतलेले पळय ते म्हाका दिसता ट्रेजरीन घालूंकूच ना पयशे। म्हणजे हो गव्हर्मेंटाचो एक्चुली वेस्ट ऑफ मनी जालो। सेकंड थिंग कितें जे कॅन्सल केले पळय आनी ज्या थोड्या ऑर्गनायजेशनान अपोज केल्ले म्हापसा पिपल्स युनियन आनी बाकी कोण तांणी अपोज केल्ले आनी रिटर्न येतले आनी डीएमएन ते मागीर हांगा सांगून कॅन्सल केले। आतां कॅन्सल कित्याक केलें ताजी इन्क्वायरी जावंक ना। वी डिमांड इन्क्वायरी ऑफ पयलींचे जे कित्या खातीर कॅन्सल जाले, घोटाळो आसलो, कोण भितून हें आसा पळय तेचेर इन्क्वायरी करची। आयज पळयता की आमी पर्रीकार आनी 2 फावटी विजीट घातले, 4 फावटी सीएम आसतना म्हापशाचेर केन्ना घालूंकूच ना। आतां हो 4थे फावट तेजे सीएम आतां डेव्हलपमेंट जातलो। म्हाका दिसता की ताका डेव्हलपमेंट म्हापशाचें नाका, ताका फक्त आमदाराक रिप्लेस करपाक जाय आनी कोणाक तरी आतां सगळें धरून जे सरकार केला पळय तशें कोणाक तरी धरून एक मिनिस्टर ताका तयार करपाक जाय। परत केले तुमी सांगा आमी जेन्ना म्हणटा की म्हापशाकारांक आनी हो हेंचो बाबुशाचो पॅनलाचो की आपूण 33% आपूण जे रिजर्वेशन दितलो आनी म्हापशाकारांक दितलो, युथांक दितलो, ते खंय गेले तेमी ऑप्शनार पळयल्यार तुमकां ते 33% ना कांय ना ओपन आनी डॉमिसायल सर्टिफिकेटूय ना, हे मेन आहा। म्हणजे 15 वर्साची डॉमिसायलूय नाका, कोणूय गांवा वयलो येयलो आनी ते शॉप घेवं शकता। म्हणजे तुमी म्हापशा विकपाक येयल्या अशें। गिव एक ब्रेक।